क्रूज बाब हालींच गोंयचो बजट सीएमान प्रेजेंट केलो. वॉट डू हॅव टू से MLAक ताणें 100 crores दिल्या एवरी MLA डेव्हलपमेंट वर्क्सा खातीर आनी पेन्शन्स वील बी गिवन ऑन 10th of every month. तुमी हो इशू असेंब्लीन रेज केल्लो, सो वॉट डू हॅव टू से अबाउट? से चीफ मिनिस्टरान एक डिक्लेअर केला एक कॉन्स्टिट्युशन 100 crores डेव्हलपमेंटाक दितलो. ते भाशेन पयलेंय ताणें एक MLA 2.5 crores दिल्ले आनी लास्ट इयर ताणें PWD 40 crores दिल्ले. पूण किंवा फाटल्यो 3 वर्सां जे MLA फंडाचे आसले ते पासून अजून फायलो थोडो पेंडींग उरलो आहे. आमी कितले फायल केले तितलें थोडीशीं काम जालें. सो तो प्रोसेस कितें आहा तो लावन उरता. ते प्रोसेस फास्ट जावपाक जाय आनी ते आमी जे प्रपोजल घाताय तें काम जावपाक जाय. तेजे भाशेन लास्ट टायम 40 crores पासून दिल्ले ते आमी प्रपोजल घातलो आहे, पूण ती काम अजून पासून वच जालो न्हय. ते फायलूच मुखार गेलो न्हय. सो ती परती आतां ह्या वर्सा ह्या फायनान्शियल इयराक दितली. सो आतां 100 crores तेजे प्रपोजल आमचे कंप्लीट जातले जाल्यार फायल आमचे फास्ट प्रोसेस जावपाक. सो 100 crores आमची कामां करतलीं ती आमी प्रपोजल ऑलमोस्ट लास्ट इयरची आहे पयलींची आहे प्लस आतां न्यू आमचे प्रपोजल घायलोली आहे. सो तेजेर म्हाका दिसता सीएमान आमची फॉर्मेलिटीज आहाय त्यो पास जावपाक जाल्यार हे फंड आमी अलॉट केला तो युटिलायज जालो जाल्यार ते फायदा आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक. ओके. दुसरो पेन्शनाचो तुवें जो इशू घेतलेलो तो आमची ऑफिसान जायते येतात जाणटी सिनियर सिटीजन हाऊसवायफ येतात आनी ती तांचे पयशे ना म्हणून ऑफिसान येता ते पयशे येयले ना म्हणटा जायते पाटी येता ती एक पाटी तांकां मॅसेज येता पूण पयशे येयले म्हणून बँकान गेल्यार तांकां मॅसेज मेळना. सो लास्ट टायम आतां लास्ट असेंब्ली सेशना हांवें तें 0 hour घालून डिस्कशनूय केल्लें आनी बजटाक सीएमान प्रॉमीस केलां एवरी 10th of every month ते पयशे पावतले म्हणून. सो हें फकत उलयलें म्हूण जायना, खरेंच ते पावपाक जाय. कित्याक हे पयशे आहाय ते आमचे सिनियर सिटीजन बी आहाय ते चडशे वखदां म्हणटा ते खंय शॉपिंगाक वचनाय किंवा पार्टी करपाक ते यूज जायनाय. 2-2.5 मेळटा ते तांकां ते फकत तेंची मेडिकल बिल्स आसताय त्या टायमार ते वखद घेवपाक जाय. सो आमचो रिक्वेस्ट आहा सीएमान ऑलरेडी अनावन्स केला 10th of every month पयशे पावतले म्हणून. सो ते पावपाक जाय. क्रूज बाब असेंब्ली इलेक्शन 2027 पावले, तेजे पयलीं ZP इलेक्शन्स आहा. BJP आमी पळयता की फूल स्विंगान आहा फॉर इलेक्शन. काँग्रेस खंय दिसना. सिमिलरली आम आदमी पार्टी सुद्दां वीच इज वन ऑफ द मेन ऑपोजिशन इन गोवा. डू यू थिंक द पार्टी इज डुईंग इनफ इलेक्शनाक? पार्टीन आमचे एक्टिविटीज आमचं स्टार्ट केला 2027 इलेक्शना चोयन आमची पार्टी आमी साऊथ गोवा पासून एक न्यू ऑफिसूय ओपन केलां आनी ऑफिसांत आतां आमचे थिंगा वॉलंटियर्स बसतात आमचे MLA थिंगा विजीट करतात. तुमकां टायम आमी दवरलो आहा थिंगा MLA ऑफिसां आसतले म्हणून. आनी काल पासून आमचो न्यू आमकां इंचार्ज दिला पंकज गुप्ता म्हणून. सो तो येयला प्लस तेजे आनीक तेजे वांगडी येवन आमची काल वॉलंटियर्सूय मिटिंगी जाल्या आनी सोगटे आतां मोटिवेट जाल्ले आहात आतां रस्त्यार येवन आमचे कितें इश्यूज आहा ते घेवपाक प्लस एक कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमचे वॉलंटियर्स तांकां मोबिलायज करपाक आतां इलेक्शनाची तयार करपाक आमचे चालूच आतां जाल्ले आहा. सो आतां तुमकां हेजे मुखार आमकां दिसती पडटले आम आदमी पार्टी इश्यू घेता ते प्लस आमचे वॉलंटियर्सां एकठांय करून एक कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमी बिल्डअप करतले ते प्रोसेस आमचो स्टार्ट जालो. आनी आतां जिल्हा पंचायत इलेक्शन प्लस MLA इलेक्शन 2027 आमी सिरियसली काम करतले आनी आमी सिरियसली कॉन्टेस्ट करतले. हाउ मेनी सीट्स आप विल कॉन्टेस्ट जिल्हा काय for both elections? No, both elections we have already आतां 17 प्लस एकाय आमी 22 39 सीट्स आमी कॉन्टेस्ट केल्ले प्लस कोण 48 सीटां ते आमी त्या इलेक्शनाक सपोर्टूय केल्लो. सो पार्टी वर्क आतां 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी चालू करतले. चालू त्या सोगटे कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचे वॉलंटियर्स आसात पयलेसून आहात. सो तांकां फकत एक्टिवेट करपाक जाय आनी आख्खे गोंयचे 40 आमचे हें आहा काम करपाचें. हाउ मेनी सीट्स तुका दिसता जिखतली पार्टी? आमी आमचो गव्हर्मेंट फॉर्म करपाक आमकां कॉन्फिडंट आहा. आमचे काल पासून उलयले आमकां 2027 गव्हर्मेंट आम आदमी पार्टीचो फॉर्म करपाक जाय.
क्रूज बाब एक तुका मदीं बरी याद जाली म्हाका असो मदीं कोणें एक रुमर्स जातालो की तूं काँग्रेस जॉयन जाता काय कोण असो बोळ काँग्रेसचा जॉईन जातलो पयलू जातालो आमी 2016 आमी आम आदमी पार्टी जॉईन जाल्ले पार्टी आयज पासून थिंगाच आहाय मदें आमी पिड्यारूय जाले 2017 इलेक्शन आमी पिड्यार 22 इलेक्शना जिखल्यार 2017 आमी पिड्यार जाले सो तेन्ना पासून काँग्रेसान ऑफर आसली तेन्ना काँग्रेसाचो MLA सोडून गेल्लो BJP गेल्लो तेन्ना पासून आमकांय ऑफर आसली काँग्रेसान जॉईन जावपाक तेन्ना जातालो पूण आमी आजून पासून पार्टी सोडली ना ते कोण रुमर्स घातात पण हांव वेन्झी जॉईन जाता क्रूज जॉईन जाता म्हूण अशें कांय ना आमी आम आदमी पार्टी बराबरी आहाय हेजे मुखारय आम आदमी पार्टी बराबरी आसतले